कदम पठाराचेर प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पाक लागून फाटल्या कांय दिसां सावन चिंबलाप तणाव निर्माण जाला। ह्याच निमतान शुक्रारा वेगवेगळ्या सरकारी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त सुवातेर संयुक्त तपासणी केली। गांवकारांनी प्रकल्पाआड अनिश्चित काळा खातीर आंदोलन चालू दवरलें जाल्यार दुसरे वटेन वेगवेगळ्या पंगडांनी प्रत्यक्ष कामाच्या सुवातेर पावून तांत्रीक आनी प्रशासकीय नदरेन सविस्तर नियाळ घेतलो। पळयात। युनिटी मॉलाड चिंबलाचे आंदोलन आज 26वे दीस चालूच उरले। मजगती कांय तज्ञ वांगडा नाशिल्ल्यान कांय कागदपत्रांचो उणाव आनी फकत मॉल जाग्याची तपासणी करपाक गांवच्या लोकांचो विरोध हाका लागून आयचो सर्वेक्षण फुडें धुकल्ले। आता शेनवारा तळ्या सावन प्रस्तावित सुवातेर गुगल इमेजरी सयत संयुक्त तांत्रीक सर्वेक्षण करतले। हो वाठार व्हड आशिल्ल्यान ही पुराय प्रक्रिया करपाक उण्यांत उणे 3 ते 4 दीस लागतले अशी अपेक्षा आसा। राज्य भूंय नोंदी विभाग, गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळ, NIO, WRD आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ ह्या सारख्या महत्वाच्या संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आयचे तपास भोंवडेंत वांटो घेतलो। सध्या प्रकल्पाच्या सुवातेर सरकार आनी आंदोलक हांचे मदीं विरोधी दावे सुरू आसात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें ही सुवात प्रभाव क्षेत्रा भायर आसा अशें स्पश्ट केला, तरी ही सुवात प्रतिबंधीत वाठारांत येता असो दावो आंदोलकांनी केला। शुक्रारा जाल्ले तपासणे वेळार अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित मॉल सुवातेर भौगोलिक स्थिती आनी तंत्रीक आंगाची पुराय तपासणी केली। थळाव्या लोकांचो खर विरोध पळोवन कसलीच घडणूक घडची न्हय हे खातीर घडणुकेच्या थळार व्हड पुलीस दळ तैनात आशिल्ले। आता फाल्यां सावन सुरू जावपी सर्वेक्षणाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।